पीडब्ल्यूडीन फाटल्या टर्मात केली पोस्टा परस चढ भरती. विजिलन्स रिपोर्ट तेन्नाचो पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकर मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी चीफ इंजिनियरान चेपलो. प्रकरण दिल्ली विजिलन्साक पावोवपाची शिटकावणी. केंद्राचे मोठे जैत. जनरल कॅटेगरींतल्या आर्थीक मागास लोकांक 10% आरक्षणाचेर सुप्रीम कोर्टाचे 3-8-2 शिक्को. सरकारी कॉलेजी आनी नोकऱ्यांनी 10% आरक्षण. वेंचणुके आदी देवामुखार गाराणे म्हणून गेल्ले. सोपुताची कल्पना नाशिल्ली. काँग्रेस लिडरशीप सिरियस ना. धर्माच्या नांवान मतांचे राजकारण सोंपलें. मायकलान हेड ऑन मौन सोडले. माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री दोतोर लोकनाथन मुरुगन गोंयांत इफ्फीच्या तयारीचो घेतलो नियाळ. सकाळसावन संबंधीत खात्याबरोबर बसका सुरू. इफ्फीच्या सुवातांची पळोवणी. आर्जीवाले कुणय रेप केशीचो इशू घेवन फोंड्या पुलीस स्टेशनार. गुन्यांवकाराचेर सक्त कारवाय करूंक मागणी. आरोपी भायलो. भंडारी समाजान चौकशे बगर जातीचो दाखलो दिवचो न्ही म्हूण उलो. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा स्किमी सकयल पहिली ट्रेन गोंयच्यान तिरुपतीक सरली भायर. 3,000 भाविक. 13 नोव्हेंबराक दुसरी ट्रेन तिरुपती. 20 नोव्हेंबराक वलांकिणी. मोपा एअरपोर्ट पुराय तयार जाता तेन्ना करचो उक्तो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक जाय तेन्ना न्ही. विजयाची तोमणो मारून सरकाराक शिटकावणी. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार मेगा जॉब फेराक मोठो प्रतिसाद. लेबर कमिशनर म्हणटा प्रतिसाद पळोवन आयचो 8 नोव्हेंबराचो एक दिसाचो मेळावो वाडोवन मंगळारा बुधवारा. ब्लॅक बॉक्स ज्युरी रूम आर्ट गॅलरी इफ्फी मेरेन उक्ते करपाचें उतर. मंत्र्यान केली कला अकादमीची पळोवणी. मेन ऑडिटोरियमांत उदक पाजरपाचो प्रॉब्लेम खंय कायमचो सुट्टलो. स्कॅमाचो आरोपी आनी आरोप करपी एकठांय. सरकारान विजिलन्स सप्तकांत मायनिंग ड्रग्ज रिक्रुटमेंट स्कॅमा विशीं जागृताय करची. स्टेटस सांगचो. काँग्रेसीचो उलो. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 937 केशी. फाटल्या 24 वरांत 9 जाण सोंपले. एक्टिव्ह केशी 14,000 वयर. खांडोळ्या महागणपती देवस्थानात चोरी केल्ल्या चोराक पुलिसांनी धरलो. पणजे फोंड्या आनी परवऱ्या केल्ल्यो चोरयो. चोर संतोष कुमार 42 वर्सांचो. मूळ ओडिशाचो. साखळे राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव दबाजान. वाळवंटी न्हंयत दीपदान. उपरांत नौकानयन सर्त. मुख्यमंत्री आमदार मंत्री पावले दर्शनाक. अस्तंत आफ्रिकेचे गिनीत धरिल्ले फॉरेन वेसल MT हेरोइक आयडुनाच्या क्रूचो भारत सरकाराक मजतीचो उलो. बोटीर भारतीयां बरोबर श्रीलंका हेर देशाचे क्रू. गोंयच्या तारवटींचो भारत सरकाराक उलो. सरकाराची 2022-23 वर्सा सिजनात 60 लाख मेट्रिक टन मेरेन साखर निर्गत करूंक परवानगी. देशांत साखरेच्या दरांत स्थिरताय आनी कारखान्याच्या आर्थीक स्थिरतेचो समतोल राखून निर्गत मर्यादित उक्ती. भारतीय वायुसेनेची अग्निवीर वायू खातीर ऑनलायन नोंदणी नोव्हेंबर 23 तारखेमेरेन चलतली. 17 ते 23 वर्साच्या तरणाट्यांक अर्ज करूंक संद. 25% कायम सेवा. प्रधानमंत्री मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं भारताच्या G20 येजमानकीचो लोगो, थीम आनी वेबसायट करतलो लॉन्च. फुडल्या वर्सा G20चो येजमान भारत. महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोंयांत. मंत्री माविन गुदिनान विमानतळार दिलो येवकार. फडणवीस गोंयांत खाजगी भेटेर. हिजाबा आड आंदोलन. केरळ युक्तिवाडी संघातल्या मुस्लिम बायलांनी कोझिकोडांत हिजाबाक घालो उजो. इराणात बायलांच्या हिजाब सक्ती आड आंदोलकांक केरळांत तेंको.
7 राज्यांनी विधानसभा सुवाती खातीर पोटवेंचणुकेंत 7तले 4 सिटां भाजपान जिखली. TSR, RJD आनी सेनेक दरेकी 1.